Luke chapter 11 verse 35 and 36. देखून तुझे भितर आसलेलो उसवाड काळोख जायन अशें सत्राय कर. अशें कुडीसो कोण सोय थांदो काळोखान नासतना तुजी सगळी कुडूस उसवाडांत आसात जाल्यार परसळे दिव्यान उसवाड पंकयलेल्या बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातेली. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 4. तुमचोच स्वंत आदाय पळय नाकात, बगार हेरांचेय बरेपण तुम्ही सोदा. येरिको मागण्याचो तिसरो दीस. देवाचे उतार, एक उतार, तो पवटी मुच्चे. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. ऊठ परचळीत जा, तुझो उसवाड आयला, तरेस्पराची महिमा तुजेर परचळता. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उसवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उसवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवणपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरेस्परेची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरसो ना. जॉन चॅप्टर 9 वर्स 5. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड.